हांव फादर मॉरिस चार्ल्स कुलासो सांताक्रूजचे इगोर्जेंत पात करूंक कसो फादर रिकार्ड पेरेरो आणि म्हजे बरोबर फादर रिचर्डूय आसा, तांचे बरोबर हांव वावुरतां. 24 ऑगस्ट ह्या दिसा केरीत भाशेन आमच्या गांवांत नव्या कोणसाचेर आशीर्वाद घालून नैदाचेर आमी हे हार्वेस्ट फेस्टिवल सुरू केला. आणि आयच्या दिसा 25वेर यानीक तरेतरेच्यो कार्यावळी आमी जाहीर केल्या, ताकी आमचो हेतू जावन आसा सगळ्या वाड्यांक बरोबर हाडून तांचे मध्ये मोग संबंध हे भाशेन वाडोवंक. न्हूच आमी स्पिरिच्युअल पूण ताचे बरोबर यानीक जायते तरणाटे वाडलोली जाणट्यांक तांकां सगळ्या तरेच्यो गेम्स आसात. जे गुण देवान दिल्यात तेच गुण यानीक देवाक पोत्तूक हे भाशेन दिवंक यानीक आमची खुशी. आणि ह्या पासत आमची तरणाटी जायतो वावर करतात हे घडून हाडून. पावस पडटा खरो पूण उमेदीन सगळे वाडे आयज पार्टिसिपेट जातात. ह्या खातीर सगळ्या वाड्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतलेंच आयच्या सगळ्यांच्या कार्यावळी काबार जायना, पूण रातची आमचो कल्चरल प्रोग्राम यानीक आसा. सगळी एसोसिएशन आनी तेच परी बँड स्क्वेअर हेड ताचे उद्देशीं यानीक खुशालकायेन आमी आयचो दीस आमी सारतले. सो देवाचो आशीर्वाद आमी सगळ्यांचेर मागता आणि बरो संबंध आमच्या सांताक्रूजचे फिरगोचेंत घडून येवंक आमचे हे आवडे. देव बरें करूं. So hello everyone, I'm Janice Fernandez, the youth coordinator of Santa Cruz Parish Youth Group Santa Cruz for this year, that is 2024 to 2025. And I was in the committee last year as a secretary, but this time much more of responsibilities. And another thing, this event which is done, it is done for betterment of the people so that everyone comes in unity. It is to celebrate the harvest, the first harvest of Santa Cruz, which was celebrated on 24th of August. Every year it is celebrated on 24th, and the coming Sunday which is there, we celebrate the Harvest Festival, because the Sunday people are at home, so that everyone comes, bonds together, and there is unity which is seen among the people. So that is why this Harvest Festival is done. We have various traditional games like coconut breaking, coconut peeling, tug of war, and these games are done not for just for the trophy winning purpose, but just to maintain the unity. आयज आमी आमच्या सांताक्रूज गांवांत चिरीतपणी सदांच मनोवन येयल्यात तो हार्वेस्ट फेस्टिवल. हांव हे फिरगेजेत आयल्यार 6 वर्सां जालीं, पूण म्हज्या पयले हे हार्वेस्ट फेस्टिवल चलतालें. पूण आमी हे हार्वेस्ट फेस्टिवल फूल डे मनयता. आनी कित्याक पयले स्वाती आयज इतलो पावस पडटालो, तरी पूण इतल्या पावसांत इतली आमची भाव भयणां हांगासर आसात. आमी खुशाल. आनी कित्याक की खुशालकाय ओदीक आमचो एकूच हेतू जावन आसा, वाड्या वाड्या मदीं भावपण घेवं, वाड्या वाड्या मदीं एकवट घडून हाडूंक आनी केरीत भाशेन हो एकवट दुसऱ्यांक आनी मोग दुसऱ्यांक वांटप, हो आमचो हेतू जावन आसा. आनी हें करून आमची तरणाटी अखेरीतपणी पातकुराच्या असल्या काल पातकुरतांचो एनिमेटर ताच्या आदारान आनी सगळ्या तरणाट्यांच्या आदारान आनी दुसऱ्यो ज्यो संस्था आसात तांच्या आदारान आमी आयज
2024 फेस्टिवल घडून हाडला. देवाक आमी दिन वाचता कित्याक इतल्या पावसांतल्या पासून अजून पासून देवान आमकां आयज बरें वातावरण दिलां. त्या पासून देवाक दिन वाचतना हांगासर जायतीं भाव भयणां आसात. तुमी तर हांगासर वातावरण तर पळयत कितलीं भाव भयणां आसात. जाणटी, मदल्यो पिरायेची, तरणाटी, भुरगीं आनी हांकां पळोवन खरेंच आमची उमेद वाडटा. कित्याक जो वावर तांचे मदें आमी कोत्ता आमकां दिसता देवाच्या आदारान सायबीण मांयचे मजतीन आमचोय वावर फोडादीक जाता. त्या पासत आयज आमकां सगळे भाशेचो आदार दितलो जावं ते प्रोग्राम दुसऱ्यांक दाखोवंक आमकां 2 चॅनलां आसात. आमचो विलियम आसा ट्रू गोवन्स आनी आमचो भाव मेलकम आसा. म्हज्या सांगाता जायतीं वर्सां आमी दोगांय सांगाता आसले कोडतालीं जेन्ना हांव पांचकर आसलो. जायतीं जाणां म्हाका विचारतात तूं मेलकमाक कितें करून अडकता आनी तेन्ना हांव जायते फावटी म्हणटा मेलकम न्हूय फकत म्हजो इश्ट पूण आमचो गोडसो सोयरो तो गोडसो मनीस सारको आमचो गोडसो मनीस. खंयचे सिच्युएशनाक तो पयलो आसा. हांव सदांच म्हणटा आत्तां म्हाका कितें जालें जाल्यार पयलो पावता मेलकम अशें हांव जायते फावटी म्हणटा. जायते फावटी मेलकम फकतच पावता. ह्या पासत मेलकमाक हांव काळजांतान देव बरें कर म्हणटाना सगळ्यांक हांगासर आसलेल्यांक देव बरें कर म्हणटा. आनी हीच आमची इश्टागत अदीक वाडची आनी आमी अदीक देवाच्या पेल्याच्या मोगान वाडचे हेच म्हजे आवडे जावन आसा. आनी एक फावटी सगळ्यांक देव बरें कर.